आता एक धक्कोदायक बातमी. आवयपणाक काळिमो फासपी घडणूक कोल्हापुरात घडल्या. सतत गैरसमज आणि झगडी जाल्ल्यान घोवापासून वेगळे जाल्ले एके बायलेन फकत 1 लाखांक लागून आपल्या स्वताच्या चलयेक गोंयांतल्या एका जोडप्याक विकल्या. सासेक लागून ही गजाल उक्ताडार आयली. चलयेच्या बापायन आपल्या चलयेची वासपूस केली तेन्ना एक फावट आवयन चलयेक पाळणा घरात दवरिल्ल्याचे फड मारले. जेन्ना बापायन आपल्या चलयेक मेळपाचो हट्ट केल्ल्यान आवयन स्वता चलयेक गोंयांत पोसके दिल्ल्याचें सांगलें. ह्या प्रकारा वयल्यान आपल्या चलयेक गोंयांत एका जोडप्याक विकिल्ल्याची म्हायती बापायक कळना फुडें ताणें कोल्हापूरच्या लक्ष्मीपुरी पुलीस स्टेशनांत वचून रितसर कागाळ नोंद केली. उपरांत ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या 5 जाणांचेर गुन्यांव नोंद करून पुलिशेन 3 अटकूय केल्या. आंगार कांटो हाडपी अशी गजाल उक्ताडार आयिल्ली आसा ती म्हटल्यार एके बायलेन 1 लाखा खातीर आपल्या 1 वर्साच्या चलयेक गोंयान एका कपल्साक विकला अशें एक गजाल जी आसा ती उक्ताडार आयिल्ली आसा. जाल्यार ही जी घडणूक घडल्या ती म्हटल्यार महाराष्ट्र कोल्हापूर ह्या हातून घडलेली आसा. आनी ही जी बायल आसा ती आपल्या घोवा कडल्यान वेगळी रावतली, तांचे गैरसमज तांची झगडी जाताली म्हणून ही जी बायल आसा ती वेगळी रावतली आनी तांकां 1 वर्साची चली आनी 3 वर्साचो चलो अशी 2 भुरगीं आशिल्लीं. आनी बायलेन आपल्या चलयेक म्हणजे 1 वर्साची जी चली आशिल्ली तेणी आपल्या घोवाक किंवा घरा कडल्यान कोणाक सांगिनासतना त्या चलयेक गोंयान एका कपल्साक 1 लाखा खातीर विकली अशी ही घडणूक जी आसा ती आंगार कांटो हाडपी अशी आसा. ताचे उपरांत जेन्ना सासूक आपल्या सुनेचेर डावट आयलो तेन्ना आपल्या चल्याक म्हणजे चल्याच्या आवयन सांगलें की आमचे जे नात आसा ती खंय आसा कितें आसा ती पळोवपा खातीर चवकशी कर. ताचे उपरांत घोवान आपल्या चलयेची चवकशी करपाक सुरू केली. जाल्यार पयले फावट ती जी बायल आसा तेणी फटींग सांगलें आनी जेन्ना तेणी आनीक चवकशी करपाक सुरू केली तेन्ना आपल्या चलयेक आपूण 1 लाखा खातीर गोंयान एका कपल्साक आपूण विकल्या अशें तिणें आपल्या तोंडान सांगलें. ताचे उपरांत घोवान कोल्हापूर लक्ष्मीपुरी हांगासर पुलीस स्टेशनाचेर तांच्यांनी कागाळ नोंद केली. मागीर ताचे उपरांत पुलिसांनी ताचेर कारवाई केली आनी 5 जाणांक 5 जाणांचेर गुन्हो जो आसा तो नोंद करून घेतलो आनी ताचे उपरांत तातूंतल्या 3 जाणांक पुलिसांनी अटक केल्लेली आसा अशें सुद्दां जी म्हायती आसा ती मुखार येयल्ली आसा. आनी ही जी घडणूक आसा ती महाराष्ट्र हांगासर घडलेली आसा आनी ते बायलेन महाराष्ट्राचे बायलेन आपल्या चलयेक 1 वर्साच्या चलयेक 1 लाखा खातीर गोंयांतल्या एका कपल्साक विकली. ही जी घडणूक आसा ती आंगार कांटो हाडपी अशी घडणूक आसा. जाल्यार अश्यो ज्यो घडणुको आसा त्यो खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी हाची फुडली जी अपडेट आसा ती आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश सयत हांव वर्षा आश्वेकर.